नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारत यात्रे अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यांकडेन आभासी माध्यमांतल्यान भासाभास केली. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ड्रोन दीदी येवजणेचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की विकसीत भारत संकल्प यात्रेक आयज 15 दीस पुराय जातात. सरकार देशाक फुडें व्हरपा खातीर जनतेक फुकट खाद्यान्न, वखदां आनी मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करपाक निरंतर कार्य करता. भारत 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जातलें हातूंत दुबाव ना. भारत केन्नाच बागवचो ना, थकचो ना आनी आपलें उद्दिश्ट साध्य केल्या बगर रावचो ना अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है. इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं. इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है. उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है. उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं. इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है. विकसीत भारत संकल्प यात्रे संबंधांत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आनी स्मृती इराणी हांणी आपलें मत उक्तायलें. डे एनयूएलएम मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं. मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया. दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं. इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया. अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज खडकवासला हांगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी म्हळ्यार NDAच्या 145व्या बॅचीच्या पासिंग आउट परेडीचें निरीक्षण केलें. ह्या परेडींत 353 कॅडेट्सांनी वांटो घेतिल्लो, जातूंत 12 विदेशी कॅडेट्सांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षा कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षीत करपाच्या प्रयत्नां खातीर NDAचें कौतुक केलें. तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की आयज पास आउट जाल्ले कॅडेट सैन्याचें समर्पण आनी शौर्याची परंपरा फुडें चलयतले. ह्या परेडींत वांटो घेतिल्ल्या बायलांनी आपल्या सशक्तीकरणाचें प्रदर्शन केलां. वसुधैव कुटुंबकम ही आमची संस्कृती आसा आनी आमचें सैन्य देशांत शांती, स्थिरता आनी समृद्धी कायम दवरपा खातीर समृद्ध आसा. सोच है जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है. मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए NDA के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ. मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से NDA में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है. आज पहली बार NDA की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है. ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है. मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और NDA का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे.
तेलंगणात 119 विधानसभा सुवातां खातीर आयज सकाळीं मतदान सुरू जालें. भारतांतलें सगळ्यांत तरणाटें राज्य 2014 वर्सा अस्तित्वांत आयिल्लें. ह्या वेंचणुकेंत 2290 उमेदवार उबे आसात. हातूंत 221 बायलां उमेदवारांचो आस्पाव आसा. 3,26,00,000 मतदार 35,655 मतदान केंद्रांतल्यान मतदान करतात. हें मतदान सुरळीत जावचें म्हण राज्य सरकारान 2,08,000 परस चड कर्मचारी तैनात केल्यात. ह्या वेंचणुकेंत BRS, काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांचे मदीं वेंचणूक जाता. आतां मेरेन आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंचणुकेंत दनपारां 1 वरां मेरेन 36.68% मतदान जाल्लें. मणिपुरांत नव्या शांतीयुगाक सुरवात जाल्या. युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ह्या सशस्त्र विद्रोही संघटनेन सरकारा वांगडा शांती समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो. पयले फावट मणिपूर घाटयेंतल्या मणिपुरी विद्रोही संघटनेन हिंसा सोडून भारताचें संविधान आनी कायद्याचें पालन करतले अशें ह्या कबलातींत म्हणा. UNLF आनी सुरक्षा दळांमदलो विरोध आतां सोंपतलो अशें ह्या शांती समजिकायेक लागून शक्य जातलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी UNLF संघटनेच्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां. तशेंच मणिपूरच्या मुखेलमंत्र्यांनी लेगीत ह्या निर्णयाक येवकार दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक जलवायू परिवर्तन शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर आयज 2 दिसांचे भेटेर संयुक्त अरब अमिरात म्हळ्यार UAEक वतले. हे 28वें उच्चस्तरीय संमेलन जावन आसा. संयुक्त अरब अमिरातच्या यजमानके खाला 28 नोव्हेंबराक हें संमेलन सुरू जालां आनी तें 12 डिसेंबर चलतले. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हांणी आयज घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें की मोदी फाल्यां शिखर संमेलनात दुबयंत संबोधीत करतले आनी 3 उच्चस्तरीय कार्यावळींत वांटेकार जातले. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी आयज वेळगे हांगा विकसीत भारत संकल्प यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार वेळगेचे सरपंच समंथा कामत, भाजपाचे सचिव संजय नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारतांतल्या जनतेचें राहणीमान उच्च स्तराचेर व्हरपा खातीर दीस रात प्रयत्न करतात आनी केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी येवजण्यांचो लोकांक खूब लाव जाला. आज जो आमचो प्रोग्राम जालो विकसीत भारत संकल्प यात्रा, ह्या यात्रेप्रमाणे आमच्या माननीय पंतप्रधान मोदीजी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक ह्या स्किमीचो अवेअरनेस करपाक ही यात्रा सुरू केल्ली आसा. ही जी यात्रा जी आसा ती इतलीच की गव्हर्मेंटान कितकेशेच स्किमी केल्ले आसात लोकांक, पण खुबशे फावटी कितें आसता लोकांक अवेअरनेस नासता ह्या स्किमीचे. हे अवेअरनेस करच्या खातीर ही केल्ली आसा. आनी केन्ना केन्ना कशें आसता, जेन्ना तूं लोकांच्या घरापर्यंत पावता, खुबशे लोक अशे ऑफिसान वचूंक शकना, पंचायत वचूंक घरापर्यंत पावता तेन्ना ते स्किमींचे तांकां जाणून म्हणून आनीक चड तांकां खबर कळटा आनी चड खबर कळ्ळ्या मुळे डेफिनेटली कोणाक जी गरज आसा तो ताचो बेनिफीट घेतलो. आमच्या सरकाराचें इतकें धैर्य आसा की जे स्किमी सुरू आसा तांचो सगळ्या लोकांनी जाता तितलो बेनिफीट घेवपाचो. सगळे स्किमी काय एकाच मनशाक नासतले, प्रत्येकाक डिफरंट स्किमी आसतले. तुका अशे कितकेशेच स्किमी आसा लोकांक खबरच ना की हे स्किमी सरकारान दिल्ले आसात.
आणि सरकारान आमच्या अशे स्किमी केल्ले आसात की प्रत्येक हेतून केल्ले आसात सेक्टरान, वेदर इट इज हेल्थ म्हणा, एज्युकेशन म्हणा, हावजींग म्हणा किंवा एंटरप्रायझींग म्हणा, म्हणजे एंटरप्रिनरशीप जावपाक म्हणा, म्हणजे प्रत्येक हेका फुडाकार केल्लो. हेचो अर्थ कितें, आमचें सरकार लोकांचो सगळ्या लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक आनी सगळे भाशेन डेव्हलपमेंट करपाक मदत करता, हेल्प करता, ट्रिगर करता. पर्रा सिटीजन्स फोरमान 22 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आणि अखिल गोंय कॅरल सिंगींग सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत जैतिवंत जातल्यांक इनामां भेटयतले. ह्या वेळार पत्रकार परिशदेंत उलयतना कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें की तरणाट्यांनी अशा सर्तींनी वांटो घेवंक जाय. नाताळ आनी दिवाळी ह्यो परबो तरणाट्यांक आकाशकंदील तशेंच नखेत्रां तयार करून आपलें कर्तूक दाखोवपाची संद दिता. And the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing, to bring in the Christmas, the festive season. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. Now, सगळे गोंयकारांक उलो मागता, स्पेशली youth of all the communities. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयांत रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवांत हाडची आनी ती प्रेजेंटेशनाक घालची. जी आमची परंपरा आसली आदीसून स्टार आनी आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेजेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आहा, जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण, तो आनीक मोठ्या दोबाज्यान फुडें व्हरप. म्हाका दिसता जे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी हिंगासर घडोवन हाडटा ते सगळ्यान संवसाराक व्हडले. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.